एज फार एज सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट इज कन्सर्न, नवी एक स्कीम म्हणल्यार आमी पामोलिव्ह जी ऑयल पयलू दिताले ती बंद जाल्ली आशिल्ली, ती परत आमी सुरू करपाचें ठरयलेलें आसा. कोड ऑफ कंडक्टा लागून थोड्योश्यो मातश्यो कोडल फॉर्मेलिटी करपा खातीर उरिल्ल्यो. त्याच बरोबर पल्सीस जे आसात, चणे म्हणू नाकात, मूग म्हणू नाकात किंवा तुरडाळ म्हणू नाकात, एक 5-6 आयटम आमी सबसिडायज रेटीन दिवपाचें आमी ठरयल्लें आसा. त्याच प्रमाणे जो FBF वा FPS जे शॉप्स ओनर्स जे आसात त्यांचो थोडोसो इश्यू आशिल्लो की ज्या वेळाचेर आमी ट्रान्सपोर्टेशन करतात त्या वेळाचेर आमकां प्रत्येक जो आमी माल उबारतात थंय सायफन जाता, म्हळ्यार फूड ग्रेन्स जे आसात ते कमी जातात आनी आमकां ताजो फटको बसता. सो आनी एक आमी एक प्रयत्न केल्लो आसा की डिपार्टमेंट वील सप्लाय द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द गोडावन टू द फेर प्रायस शॉप. अशे तरेचो तेज्या टेंडरा संदर्भान ऑलरेडी प्रोसेस जाल्लो आसा. इमिडिएटली वी आर गोइंग टू फ्लोट द टेंडर डायरेक्टली, सो दॅट कशें आसा ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी कागाळी बिगाळी आसा पळय त्यो आमकां आनी ट्रान्सपरन्सी तातूंत भितर येतली. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी तयारी केल्ली आसात. दुसरी गोश्ट म्हजे कडेन आसा ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट. ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे नविदाद अशें स्कीम आमी कांयच करूना, फक्त एक स्कीम केल्ली आमी जी नीत आणि GSET ज्यो एग्जाम्स ज्यो दिल्यात भुरग्यांनी ते आमी तांकां कोचिंग क्लासीस प्रोवायड केल्ले आशिल्ले आनी ते ऑलरेडी आतां जाल्ले आसात. नवी ज्यो मुखावेलें जें एकाडेमीक इयर जें आसा ते एकाडेमीक थोडे तितून आमी आनी थोडेशे बरे तरेचे कोचिंग आमी दिवपाचें ठरलेलें आसा. देव गोंयाच्यो नामणेच्यो ज्यो कोचिंग क्लासीस जे घेतात तांकां थोडेशें आमी वेगळ्या पद्दतीन ह्या भुरग्यांक ट्रेन करपा खातीर आमी तांचे कडेन मिटींग वगैरे घेतले. म्हजो ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो मेजर जो फोकस जो आसा तो फोकस आसा तो शिक्षणाचेर आसा, हायर एज्युकेशनाचेर आहा, प्रोफेशनल्स तेजे बरोबर टॅक्निकल एज्युकेशन, तेजे बरोबर ते ड्रॉप आउट्स जे स्टुडंट जे आसात तांचे स्कील डेव्हलपमेंटाचेर हांवें फोकस दिवपाचो केल्लो आसा, अलॉंग विथ द क्राफ्ट्समॅन ट्रेनिंग. ह्या ITI सारकेल्या इन्स्टिट्युशनाक धरून आमचे कडेन जागा खूब आसात, पूण तर ज्या तरेन आमकां मुखार वचपाक जाय सबंद गोंयच्या लोकांक घेवन त्या तरेन आज जायना. कित्याक लागून जायना? आय वील फिक्स अ मिटींग विथ द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर क्राफ्ट्समॅन एंड ट्रेनिंग एंड देन आय वील डिसायड हाव टू गो. आनी इट वोंट बी ओनली फॉर द ST पीपल बट इट वील बी द कॉमन इन जनरल. अशे तरेचें हांवें एक दोळे मुखार दवरलेलो आसा. 77 crores टेंडर जाल्लें आशिल्लें, पण आतां हें टेंडर जाल्या नंतर ऑलमोस्ट 1.5 year पास जालें. एनजेडीन थोडोसो हो जो इश्यू जो आसा तो रिंगालेलो आसा. ते जो पर्यंत हियरींग जायना कंप्लीट तो पर्यंत ताजेर हांव भाश्य करपाक शकना. बट म्हजो एक प्रयत्न आसा जाता तितले बेगीन हो विशय जर सुटाव जर केलो. जेटी जावप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आमी ताका आमी 5 स्टार हॉटेल किंवा 7 स्टार हॉटेलाचो त्या पद्दतीन आमी डिझायन करतात, कारण गव्हर्मेंट इज होस्टिंग लॉट ऑफ डिनर्स एंड लॉट ऑफ लंचीस. एक्चुली हो जो विशय जर आमी जर हो रेव्हेन्यू जर तो बाकीचे प्रायवेट हॉस्पिटॅलिटीक वतालो तो जर आमी जर स्वता कडेनूच दवरलो जाल्यार आमी थोडेशे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक शकतले. ऑल रेशन कार्डा भितर जे कोण आसा पण तांकां दिताले, पण ते मध्यंतरी बंद जाली. परत आमी आतां परत नव्यान ते दितले आनी पल्सीस इन नवें जो सबसिडायज फॉर मार्केटान जर 45 rupees जर केजी जर आसलो जाल्यार वी आर गोइंग टू गिव इट फॉर 30 rupees केजी, म्हणजे 15 rupees पर केजी सबसिडी मेळटली. स्पेशली चणे आसात, मूग आसात, मसूर आसात, तुरडाळ आहात, अशे 4-5 आयटम आमी घेतिल्ले आहात कळ्ळें न्ही. आनी ही स्कीम जी आसा इट वील बी द सेंट्रल. आमचें कशें आसा पळय सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट इज टोटली कनेक्टेड विथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. देर इज हार्ड कोर जें कितें आपण गोंयचे कडेन कांय ना, पूण आमी कन्विन्स केल्लो आसात आनी दे हॅव ऑलरेडी. आनी आमी आतां शॉर्टलिस्ट करतले जे कोण सप्लायर जे आसात. आणि अलॉंग विथ दो आमी आतां ऑलरेडी डिसिजन घेतिल्लें आसा की आमचो फूड ग्रेन्स जे आसा एक्झिस्टींग जे आसात तेजे बरोबर आमी त्या शॉप किंवा ते इन्क्लूड करूनच आमी तांकां धाडटले. टोटल फ्राय प्रायस शॉप्स कितली आसा? 454 फ्राय प्रायस शॉप्स आसात. हितून गव्हर्मेंटाचें कांय बर्डन आसपाक ना. गव्हर्मेंटाचें कांय म्हणजे पण सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंटाचो बर्डन शेअर आमी अर्दो उबारतात न्ही, तो आसा. ऑलमोस्ट आमकां 15 crores पर इयर्स लागतले. पामोलिव्ह ऑयल दिता म्हणटा पळय ते ईच फॅमिलीक कितली मेळटली? एक लिटर एक रेशन पर रेशन कार्ड बंद. आणि पल्सीस
पल्सीस 1 kg इट डिपेंड्स अपॉन तो जो आतां तूं आमी तुमकां 4 आयटम जे आहा ते 1 kg दितले. इफ यू वॉन्ट टू स्कीप तूर डाळ यू कॅन एडजस्ट विथ द मूग ऑर यू कॅन एडजस्ट विथ द चणा डाळ अशे तरेचे हें आसा.